सो नाल्यार तू अशें म्हणू नाका की अवी तुज्या खातीर आपूण गोंयान येयलो आनी मामीन आपणाक फसयलो आनी हांगा उडयलो. मारियोच्या म्हाका फ्रेंडांनी फोन मारलो मागीर, मारियोक सांग ते गोंयान वचो नाका म्हणून, आपूण सगळे पयशे थंय कमयला ते घेवन गोंयान येवंक सोदता, गोंयान एक बिझनस घालूंक सोदता. यु नो म्हाजी स्टोरी घाल. थोडे जाण आमचे म्हाका जे कॉन्टॅक्ट केला ते थोडे मॉलेस्टेशनाचे विक्टिम्स आसा. वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशी आसात तुमी? देवाच्या कृपेन सगळी बरी आहा अशें मागता हांव. आनी मेन म्हणटा पळय ते हांव कित्याक हॅपी आहा जाणाय, तुमकां खरें सांगता. हांवें एक इनिशिएट घेतलेलो थोडे दीस पयलीं मारियोच्या मामीन म्हाका कॉन्टॅक्ट केलेलो जस्ट टू तेजे चेड्याक, आपणाच्या चेड्याक लागीं हाड म्हणून न्हू. हय. सो जालें कितें, काल व्लॉग कित्याक येवंक ना तुमकां सांगता कितें जालें पळय तें. काल आमी व्लॉग करपाक भायर सरलीं, ओके, आनी तितल्यान म्हाका मारियोचो कॉल येयलो आनी म्हाका खूब रडोंक लागलो बाबडो, खूब हिसपा भायर रडोंक लागलो. ओके, म्हाका म्हणलेलो आय कांट स्टे विदाउट माय पेरंट्स. ओके, आपणाक पयलींचे सगळे दीस याद येता जे मायन आपणाक ल्हान आसतना डंप केलो, सोडून गेली आनी आपणाक दुसरे मायन आपणाक घरा कडेन हाडलो न्हू. आपूण त्या मायन तर आपणाक घरा हाडूंक नासलो जाल्यार आपूण खंयच्या तरी गटारार आसतलो आसलो, खंयसर तरी भीक मागतलो आसलो आनी इतलो शिकोन हांगासर UK लंडन इतले लाखांनी जोडूंक पावचो नासलो. आनी आपणाक म्हणलेलो मामी आपणाची कशी आसूं कितें आसूं लेट्स फॉरगिव आनी आपूण आपणाची लायफ परत स्टार्ट करूंक सोदता फॅमिली वांगडा अशें म्हणून तेणी म्हाका कॉल मारलो. एक्सप्लेन केलें तेणी सगळें म्हाका. मागीर हांवें तेज्या मामीक कॉल मारलो. मामी तेजी फोनूच उखली ना जाली. सो मागीर हांवें दुसरो फोन घेतलो कोणाचो आमच्या आनी फोन घेवन फोन मारलो जाल्यार म्हाज्या फोनाचेर तेणी परत रिटर्न कॉल केलो. मागीर हांवें तिचे कडेन उलयलो. हांवें म्हटलें आंटी तुवें चेड्याचेर केस घातल्या, ते सगळें कितें कितें उलयलो तिचे कडेन बरे भशेन एक्सप्लेन केलें तेका. आनी मागीर तेका हांवें मारियो वांगडा कॉलार घातलो कॉन्फरन्सार. ओके, सो दे बोथ गॉट इमोशनल न्हू. इमोशनल जाली. तेजी मामी म्हणूंक लागली आपूण तुका ल्हानाचो व्हडलो केलो, आपूण केन्ना चिंतूंक नासलें तुजेर आपूण केस करतली म्हणून. आनी मारियो म्हणूंक लागलो आपणाक मामी तुवें व्हडलो केलो, आपूण चिंतूंक ना आपूण केन्ना घर सोडून वयतलो म्हणून. ओके, सो हे तेंचे कॉन्वर्सेशन जालें. सो हांवें म्हटलें मामीक तेज्या कितें जालें मारियो तुमी दोगांय इसरा. इट्स टायम टू एक फॅमिली कशी एकवट रावा. इदर यू कम टू गोवा, स्टे विथ युअर पेरंट्स, और इदर यू टेक युअर मदर UK टू व्हर तिका कितें वॉट एवर इट इज न्हू. सो तेंचे आतां सद्याक कितें मारियोचे जी कितें आहा कामार आहा थंय मातसो स्ट्रेस आसा खंय. सो सद्याक कांय प्लॅनिंग ना तेजे येवपाचें गोंयान, पण ही इज प्लॅनिंग. ऑर एल्स तिची मामी तर हेल्थ बरी आसा बाय चान्स. तिका स्ट्रोक येयल्लो तुमकां खबर आसा. एक सायड तिचे मातशें पॅरलायज जाल्लेली आसा, तिका मातशें प्रॉब्लम जाला. चलता ती म्हण तिका अशें हें जायना. ओके, एक सायड मातशी वीक आसा तिची. सो बिकॉज ऑफ दॅट तिका मातशें प्रॉब्लम जाता. व्हिडियो कॉलार उलयली आमी, खूब उलयली सारकी, ऑलमोस्ट एक 4-5 hours न्हू, 5 वरां तरी उलयली आमी. दनपारचे 3 फोन उलोवपाक चालू केल्लो तो कितलो 7-8 पर्यंत आमी फोनार आसली. ओके, सो व्हेरी इमोशनल थिंग. म्हाका तेजी मामी म्हणटाली आपूण जेन्ना कंप्लेंट करपाक गेल्लेली तेन्ना आपणाक खरें बरें दिसनासलें, पण एके वाटेन म्हाकाय तें लायक जावंक ना. एके वाटेन ती म्हणटा आपणाक तुजे कडल्यान तुका इतलो वयर काडलो तितले पयशे जाय. 20 वर्साचो जालो तूं, 20 वर्स पर्यंत तुका पयले ते सगळे एक्सपेन्स दी. एके वाटेन भयण म्हणटा तुजे भांगर दी आपणाचे हेला ते, आपणाक अमके करोड दी. एके वाटेन मामी म्हणटा आपूण तुजेर कंप्लेंट करूंक सोदनासलें, हांवें सोदिनासलें. हांवें तिका खूब हें केलो, तापयलो तिका. हांवें म्हाका खरें वायट दिसलें तिजें, खूब तेका तापयलो हांवें खूब सारको. तूं अशी कशी काय म्हणून, आयज पर्यंत तूं मामी तुवें त्या भुरग्याक आनीक मोग करूंक जाय, वयल्यान तूं तेजे कडेन पयशे मागता इतल्या वर्साचे कितले जाले ते न्हू. कितें म्हणूंक सोदता? ल्हानाचे व्हड केलं तेजे. एक आवय आसता सदांच ती केन्नाच आपणाच्या भुरग्यांकडे अशें एक्सपेक्टेशन दवरिना की आपूण तुका व्हडले केले तितले पयशे हाडून दी आपणाक म्हणून. केन्नाच मागिना. आयज पर्यंत म्हाज्या मम्मीन म्हाका केन्ना म्हणूंक ना तुका आपूण ल्हानाचो व्हडलो केलो आतां तूं हाडून पयशे दी, केन्नाच म्हणूंक ना. सो हे वस्त म्हाका मातशी वायट दिसली. हांवें तरी मारियोक म्हटलें पळय मारियो, इट्स नॉट अबाउट फॉरगिवनेस, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स. सो हांवें मारियोक म्हटलें मारियो तूं बाबा 10 फावटी 100 फावटी चिंत तुजे मामीचे. हांवें डायरेक्ट तिका तेज्या फुडल्यानूच म्हटलें, तेज्या मामी फुडल्यानूच म्हटलें पळय मारियो तुका ती आफयता गोंयान, तूं फाल्यां गोंयान येयलो आनी तुजेर आनीक 2 केसी घातल्यो, तूं भायर वयपाचो बंद जालो, हांगासर उरलो, तिजें कितें प्लॅनिंग आहा ना बाबा आमी सांगूं शकना.
सो नाल्यार तू अशें म्हणू नाका की अवी तुज्या खातीर आपूण गोंयान येयलो आनी सारकें. मामीन आपणाक फसयलो आनी हांगा उडयलो. सो ती जी मामी आपणाच्या भुरग्या कडेन इतले करोडांनी पयशे मागो शकता 20 वर्सां पर्यंत पोसला ते पयशे मागो शकता, ती मामी कितेंय करू शकता. हे माझे थिंकींग, हांव म्हाका लोकांचे पडलेले ना, माझे थिंकींग. हांवें तेज्या मामीक पासून म्हटलें तूं तुज्या भुरग्याचे इतले पयशे कशे म्हणून मागो शकताय काय म्हणून. आनी इनस्पायर्ड ऑफ नोईंग तूं इतले पयशे मागोन तूं केस घालून तुजो चेडो, हेजी तूं कितें गॅरंटी दिता तुजो चेडो गोंयान येयलो तूं तेका आनीक कितें केसीन फसोवंक शकता. आपणाक एसॉल्ट केलो, आपणाक भायरसून येवन मारलो, आपणाच्या घरा कडेन येवन मारून आपणाची प्रॉपर्टी खावपाक ट्राय केले, जावूं येना न्हू. सांगू येना. सो आमी तेका पयलींच सांगलें बाबा तूं 10 फावटी चिंत, टेक युअर टायम. तेजे मामीन म्हटलें ना बाबा सॉरी आपूण कितें केलें तें आपूण स्ट्रेस आसली, आपणाक रागान आपूण केलें, बट आय एम नॉट लायक दॅट, अशी तशी न्हू. आपूण इतले वर्सां तेका सदीत आपूण तेजी याद काडटाली, केन्ना आपणाचो चेडो येतलो, केन्ना आपूण चेड्या वांगडा बसतली, केन्ना आपूण त्या चेड्या वांगडा टायम स्पेंड करतली. हें चिंतून चिंतून आपणाचें टेन्शन, आपणाक टेन्शन जातालें. सो आमी खूब उलयली तेजे कडेन. हांवें मारियो कडेन सांगलें, मारियोची मागीर मामी फोन दवरलो, मागीर हांव आनी मारियो परत उलोवंक लागलो. मारियो म्हाका भितरल्यो खूब गजाल्यो सांगूंक लागलो की तेका अशें दिसता ते, तो कितें म्हणटा म्हाका की आपूण चिंतता अवी तूं आपूण सारको आहा की ना तें सांग. आपूण हांगासर म्हणलो खूब जोडटा, बट म्हणलो हॅपिनस ना, बायल ना, भुरगीं ना, आवय बापूय कोण ना, आपूण एकलोच. आपूण सगळे पयशे थंय कमयला ते घेवन गोंयान येवंक सोदता, गोंयान एक बिझनस घालूंक सोदता. ओके, बिझनस घालून सेट जावंक सोदता मामीक घेवन, भयणी वांगडा सुशेगाद. ओके, हांवें तेका म्हटलें पळय तुजी भयण थोडे दीस पयलीं तुका सरपळी मागताली, हय. तुजी भयण ते सरपळीचे इंट्रस्ट अमके जावन 1.5 काय कितें करोड मागताली. ती भयण तुज्या वांगडा रावतली, ती भयणीचें इंटेन्शन तुज्या वांगडा बरें आसा, चिंत. जी मामी तुका थोडे दीस पयलीं 20 वर्सां जी तुका पोसला तेजे पयशे मागताली, जी मामी तुजेर वचोन केस केली, ती मामी तुज्या वांगडा बरी रावतली. कितें म्हणटा. हय. म्हाका जाल्यार बाबा 10 दिसना, फावटी चिंतचे पडटले. म्हाका बाबा दिसना, म्हाका खरेंच दिसना. मारियोच्या म्हाका फ्रेंडानूय फोन मारलो मागीर, मारियोक सांग ते गोंयान वचो नाका म्हणून, तेजे मामीचें कितें इंटेन्शन आसा, कितें प्लॅनिंग आसा सांगूं येना. तो बाबडो भुरगो मारियो खूब बरो, लोकांचें बरें करता. अशें चिंतोन मागीर तो म्हाका सांगतालो हेका फसोवंक शकता. आनी हांव स्ट्रेट अवे उलयता डायरेक्ट, म्हाका खरें तुमकां सांगता गायज, म्हाजें ओपिनियन तुमकां आवडटा जाल्यार सांगा म्हाका जाल्यार जें जालां अकॉर्डिंग टू दॅट म्हाका जाल्यार तेजी मामी खरेंच 100% जेन्युइन दिसना. ओके, म्हाका ती एक मामी आसता, एक जी माय आसता पळय तशी म्हाका ती फील जायना, म्हाका जायना खरें. म्हाज्या मनाक तें अशें दिसता की खंय तरी रॉंग आसा कशें, खंय तरी तेका हांगा फोंडान घालूं शकता. सो नॉट शुअर. सो तुमी कॉमेंट करून सांगा म्हाका. ओके, आनी मारियो आमच्यो ह्यो व्हिडिओ सगळ्यो पळयता, तुमचे कॉमेंट सगळे वाचता, तुमचे कॉमेंट ते सगळे वाचलेले आसा. तितूंतलो एक कॉमेंट आसा जो हांव फुडल्या ब्लॉगान रीड करता, तो म्हाका स्पेशली मारियोन रिप्लाय करूंक लायला. व्हेरी स्वीट कोणी एक कॉमेंट मारलेलो आसा, तेका माये मोगान बाबडे मारियोक सजमयला, तेका त्या आंटीक कोण ती बायल खबर ना, बट ते बरो कॉमेंट मारलेलो आसा, तेका रिप्लाय करूंक लायला. सो आय विल डेफिनेटली रिप्लाय इन माय नेक्स्ट व्हिडिओ. सद्या म्हाका तेणी काय हे सांगूंक ना, बट येस गायज पळय, जस्ट इमॅजीन माय तुमकां मोग करता, ल्हानाचो व्हडलो करता, पण तेजे केसीन इट इज डिफरंट. तेका एडॉप्ट केला, एडॉप्ट करून तेका तुमी अशें ट्रीट करता की भायलो कुत्रो कसो, आनी मागीर म्हणटा की तूं गटारांतलो हे, तुका हाडलो आमी गटारांतल्यान, तुका उखलून हाडलो म्हणून तूं आयज हांगा आसा, UK आसा, तुका नाल्यार तूं हांगा आसतलो आसलो, थंय आसतलो. इट्स जर्नी, गॉड्स गिफ्ट, गॉड्स जर्नी. हे देवान दिल्लेलें तेका एक हें देवान तेजे हेजेर बरयल्लेलें आहलें, तुका अशें अशें आसतलें, स्टार्टींग तुका खूब प्रॉब्लमां आसतली, इन फ्युचर तूं बरो आसतलो. तेजे काम धंद्यान तो ही इज व्हेरी कितें म्हणटा तें सेटल्ड आसा, सुशागाद आसा. पण म्हणटा तो सुशागाद आसून इतले पयशे आसून म्हणटा आपणाक सूख ना, म्हणटा मोग ना, म्हणटा बायलेचो मोग ना, भुरग्यांचो मोग ना, मायचो मोग ना, पायचो ना, भयणीचो भावाचो कोणाचोच ना. आपूण ऑल इन वन म्हणटा तो. शीक जालो खंयच्या रुमान आपूण ज्या जाग्यार रावता, मेलो आपूण कोणाक मेवचो पासून ना, कुसोन वयतलो म्हणटा. आपणाक कोण कॉफिनान घालून पुरपी आसचो ना म्हणटा, डायरेक्ट सांगता म्हाका तो. सो तें म्हाका आयकोन खरें वायट दिसलें. हांवें म्हटलें मारियो पळय, डोंट लिसन टू मी, डोंट लिसन टू हर, डोंट लिसन टू एनीबडी, जस्ट लिसन टू युअर ओन सेल्फ.
तुझे जे क्लोज फ्रेंड आहा तुझ्या ज्या जाग्यार रावताय UK थंय तेंच्या वांगडा मातशें टायम स्पेंड कर. चित तू गोंयान येयलो फाल्यां तुजेर कंप्लेंट घातली, तू गोंयान येयलो आनी प्रॉपर्टी खातीर आपणाक मारलो म्हणून आनी आपणाक हे जालें स्ट्रोक येयलो, कितेंय जावं शकता न्हू. जे तू भायर आसलो तुका हांगा परत जेलीन बसचो पडटलो, भितर कोर्टान धांवचो पडटलो, केसींक धांवचो पडटलो, जे पयशे तुवें जोडल्या ते थंय घालचे पडटले, आनी कितें तुजी भयणी कडल्यान एक केस येतली, माय कडल्यान एक केस येतली. सो हांव म्हाजे कडल्यान बाबा तुका स्ट्रेट अवे सांगता, हांव तुका तूं ज्या जाग्यार आसा तूं हॅपी आसा, हांगा येवन तुजी लायफ पिड्यार करूं नाका. सारकें. ओके, हेच तुमकां सांगूंक सोदतालो. आनी दुसरी गजाल गायज, म्हाजी मारियोची व्हिडिओज खूब जाणांक फॅमिलीक आवडल्या. सो म्हाका तशें खूब जाणांनी कॉन्टॅक्ट केलो इंस्टाग्रामाचेर, वॉट्सॅपाचेर. ओके, म्हाजो बॉयफ्रेंड आपणाक सोडून गेला न्हू, हा हय. UK आसा, कोण दुबय आसा, म्हाजी बायल म्हाका सोडून गेल्या, UK आसता, लंडन आसता, जावं अशें म्हाका न्हूच म्हटल्यार एक 20-30 जाणांच्यो मॅसेजी येयल्ल्यो आसा, थोडे हांवें पळोवंकूय ना. ओके, जशें तुवें मारियोची स्टोरी हायलायट केल्या तशी आमची स्टोरी हायलायट कर. एटलिस्ट ट्राय टू कितें म्हणटा ते, कोणी म्हाका सांगला की पर्सनली आपणाक हेल्प कर, व्हिडिओचेर घालूं नाका. कोणी सांगला आपणाक म्हाजी स्टोरी घाल. थोडे जाण आमचे म्हाका जे कॉन्टॅक्ट केला ते थोडे मॉलेस्टेशनाचे विक्टिम्स आसा. ओके, बायला चोडवा. ओके, जे तेंच्यांनी स्टोरी आपणाची सायड अजून पुलीस स्टेशनार सांगूंक ना, तसल्यांनी पसून म्हाका कॉन्टॅक्ट केल्लो आसा. सो प्लीज तुमची सायड, आपणाची सायड दाखय म्हणून हांवें तेंकां सांगलें वी कांट खंयच्या चोडवाची हे सोशल मिडियाचेर हाडून आमी घाण करूं सारकें. शकना. मनशाची चोडवाची सेल्फ रिस्पेक्ट कितलो इम्पॉर्टंट तो म्हाका विचारा तुमी, कित्याक विचारा, आमी जाणा. आनी एका बायलेनूय आमकां कॉन्टॅक्ट केल्लो, तिजे कडेन इतले वर्स चाललेले आहा तुमकां सांगू शकना, पण आमी एक दीस तुमकां सांगतली व्लॉगार नवे. काल आमी व्हिडिओ घातलेली पळय की तुमी टेनंटाचेर इतलो भरोसा करूं नाका, तेजेच वयल्यान तिणे सांगलेलें तेजे कडेन खरें ते रियलान जाल्लेले आसा. हय, तशें आहा ते. सो प्लीज गायज, म्हाका खूब जाण मेसेजी करता पर्सनली आपणाचे हे हायलायट करा म्हणून. सो तुमी म्हाका कॉमेंट करून सांगा, शूड आय गो अहेड ऑर शूड आय नॉट. ह्या बद्दल हांव तुमकां 1-2-3 क्लिप्स घालता आतां हांगासर चॅट्स स्क्रीनशॉट घालता. तुमी चिता, तुमी सांगा म्हाका एज पर युअर चॉयस. कित्याक आमचे जे यूट्यूब फॅमिली आसा मस्तीखोर गोवन, तेंकां कितें आमचे कडल्यान जाय दॅट वी आर प्लॅनिंग टू डू. आमी जे घातले नाका जाल्ले कितें केलें, दॅट इज नॉट रायट. सो तुमी डिसायड करा, सांगा म्हाका, आनी मारियोन कितें करचें तेंय तुमी सांगा. आनी हांव तुमकां मेळटा नेव्यान इंटरेस्टिंग व्हिडिओन. टील दॅन टाटा, गुड नायट आनी बाय बाय. बाय. सबस्क्राईब करात आमच्या चॅनलाक.